म्हाका सांगा आमी पळयलो की तुमच्या घरान आयज उदक येयलेलें आसा पयलोच पावस पडला आनी एक 2-3 वरांच्या पावसान इतलें उदक भरलेलें आसा कितें म्हणूंक सोदता तुमी आमी आतां खंय रावपाचें पळय आतां उदक कितलें येयलां तें आनी सदींच आमकां काडून काडून कितलें दपता आमी पळय दर वर्सा तशें उदक येता हय मागीर जेन्ना दर वर्सा उदक येता कशें घरान तुमी रावतात मॅनेज कशें करता जागो सुद्दां ना न्हिदतले आयल्यार रावपाक हांगासर न्हिदपाची सोय मागीर तुमच्या घरान भुरगीं आहा मागीर मॅनेज कशें आसता ल्हान भुरगीं बी आहा आमकां रावपाक सुद्दां जागो ना इतलें उदीक येता एक रूम आसलो तर सुद्दां उदक येयला दर वर्सा येता उदक हय मागीर जेन्ना उदक दर वर्सा येता तुमी सीएमाक या तुमच्या आमदारां मेरेन पावल्या उलयली हय सांगता तेंकां अशी पूण ते कोण आयकना न्हू कोण येयना हांगासर लक्ष दिना ना अच्छा स्थानीक आमदाराक मेवल्यात तुमी तेन्ना स्थानीक आमदारान कितें सांगलां ते तेंकां सांगलां ओके येता येता म्हणून पूण अजून काय पावना हांगासर पावूं ओके सध्या पूर्ण घर उदक भरलेलें आहा सगळ्याच घराक उदक आहा तुमच्या घरान जे उदक भरलेलें आसा पयलोच पावस पडला आनी 2-3 वरांच्या पावसान उदक सगळें तुमच्या घरान येयलें कितें म्हणूंक सोदता अशेंच जाता त्रास आमकां वर्साच्या वर्सा सरकारान म्हाका सांगा आयज कितें जालां नेमकें हांगासर तुमच्या घरान आता पावस लागलो न्हू हे हायवेक लागून हे सगळे आमच्या घरान सगळें हें उदीक भरलं वर्साच्या वर्सा येता पूण हे खूपच येयलें आख्ख्या घराक उदीक येयलें आनी केबलाचे लायनी मारले इंजिनियरांची तरी घातली आनी सगळे आतां पंचायत उदीक वयर सरले सगळे हायवेक लागून जाले सगळे दर वर्सा उदक येता दर वर्सा उदीक येता पूण अंदू हे खूपच येयलें पळय आख्ख्या घराक उदीक म्हाका बुडलें सगळें. 2 वर्सां पयलीं अशेंच उदक येयलेलें तेन्ना तुमी तेन्ना आमी सांगलेलें तुमच्या आमदाराक सांगलेलें आमदाराकूय सांगलेलें आनी तेन्ना जे आमदार आसलो आमी सीएमाकूय सांगलेलें आमी तेन्ना आनी आमकां सांगलेलें आमकां खंय तरी दिता जागो म्हणून अजून 2 वर्सां जालीं आतां अजूनय आमकां जागो ना दिवंक अजून दिता म्हूण सांगलां पण अजून ना आनी हें अशें जालें हें अर्दें मोडलां सगळें आमचें कारणान हें सगळ्या घरान उदीक दर वर्सा तुमच्या घरान अशें उदक येता तेन्ना अजून कोण खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी तूं लक्ष दिना मिनिटान काय करूंक ना आतां सुद्दां हांवें शेजाराक फोन मारला कितें सांगलां येता म्हूण सांगता येता आतां पळय येता काय कितें तें म्हणल्यार येवन तरी पळय म्हटलें आमची परिस्थिती कितें आहा ती आयज पयलोच पावस खंय तरी इतलो पडलेलो दिसलो आनी ह्या 2-3 वरांच्या पावसान वरांच्या पावसाक हें इतलें उदीक जाल्यार फाल्यां पावस येता जाल्यार आमचे वाहन वयतले आमी अशी परिस्थिती जाली आमची खंय न्हिदतले आतां रावतले सगळे भात भिजले तांदूळ म्हजे सगळे आसले ते सगळे केल्ले तांदूळ आसले सगळे भिजले म्हाजे तांदूळ सगळे भिजले सगळे सगळे पोटी भिजले सगळे पुस्तक सगळे भिजले तांदूळ सगळे भिजले हे पळय हे जेवण घालून म्हाजे केन्नाच मुली येवंक ना हे इतके 25 वर्सां देवाची सेवा करता हांव पूण हे पळय आतां उलो जाल्यार ते केन्नाच घडोवंक येतलें समर्थाची सेवा करता आमची साईबाबा आहा समर्थ आहा साक्षात दत्ता महाराज आहा थंय 25 वर्सां हेची सेवा करता हांव तर म्हाका केन्नाच अशे त्रास जावंक नासले हे 2-3 वर्सां हे हायवे जाले आनी हे आमचें घर मोडलें आनी हे आमकां त्रास पळय आतां हे आमच्या इतलें उदीक भरला हे उदकान आमी हे भुरगे आहा ल्हान बायलां आतां ते आतां खंय रावतले आमी खंय दितले हांव एकटो तो खंय तरी वयर खाटली न्हिदा येता नाल्यार खंय मेजान न्हिदा येता म्हाजी एकट्याची सोय जाय हे भुरग्यांक आनी बायलां भुरग्यांक खंय घेवन हे इतकें उदीक पळय उदकाक खंय 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 न्हिदतले आनी कशी रात काडटली हे आतां आमकां ते सामकें एकदम टेन्शन येयलां आनी प्रेशर वाडलो आमचो हे कांयच करूंक शकना हांव हे उदका कडेन काय खेळ प्रवचन करूं नजो तेन्ना आतां म्हाजी ही परिस्थिती आहा आतां आमदार आपयलो तो येवंक ना अजून सरपंच आपयले तो येवंक ना आतां कितें करपाचें आमी आनी कोणा कडेन धांव घालूं म्हणून हे हांकां आपयले हे बाबा म्हाज्या घरान येयला उदी म्हणून हेंची धांव घेतली आतां आनी हे बाबा धांवान येयले हे आनी हे पळयले हेंचेन तरी जाल्यार कोणूच येवंक ना आमचे आमचे पंच येवंक ना सरपंच येवंक ना आमदाराक फोन मारलो तो येवंक ना अजून हांव वाट पळयता पळय हांगा तरी भुरग्यांक घेवन हे उदकां आतां रावतले न्हिदतले जावना आमकां उदीक काडून काडून वाजयला आमी कितले उदीक काडटले काडटा तितले येता वयर कोणत्या म्हाका सांगा जर असो कंटिन्यू जर पावस पडत रावलो जाल्यार कशी परिस्थिती आसता आमी इतले पावस अख्खो रात पावस पडून सगळे लोटन सगळे उदीक अख्खे घर लोटन वयतले आमी कोण ते कोण सुद्दां येवंक ना तितून आमकां पंच मेंबर आहा तो अजून येवंक ना मेंबर सांगले फोन केलो तरी कोण येवंक ना अजून